संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळसा आमची तुझे तै उभारू तुका हसून तुका वंदून गायता विकासताया वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ब्रेस्ताराचो दीस बाळका जेजूक अर्गां दिवंक एकूटाम जावन आमी हांगासर जमल्या वाजता आज पवित्र सभा पाद्वाच्या भगवंत आंतोणीचें स्मरण करता आनी आज आयची लितुर्जी आम्हा समेस्तांक जेजू भाशेन बोगसण्याची हातेरां जावंक आमकां आपोवणें दिता आमी हर एकली मिसाचें बलिदान पवित्र येवकारिस्त आमी भेटयता आनी ह्यो पवित्र येवकारिस्त जावन आसा जेजूच्या बलिदानाचो एक संभ्रम आनी हो संभ्रम एक ताका एक अर्थ आसा जे तर आमी आमचे थंय एक नितळ आनी निर्मळ काळीज आसूंक जाय आनी अशें आसल्यार मात्र तें बलिदान देवाक मानता तसलें जाता म्हणलें आयच्या वांजेलांत जेजू आज आमकां सांगता मोगाचेनो आमच्या सालत्या जिवितांत मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना तें कसल्या मनांत नितळ काळजान नितळ मनांत आमी भेटयता गी म्हणलें सवाल आमकांच आमी करया आमच्याच पेल्याक आमच्याच भावाक बोगसोवंक आमी मुखार सरतावंगी वा फाटीं सरतावंगी म्हणलें सवाली आमकांच आमी विचारया आनी ह्या पवित्र रितीन फोते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची सर पदकां आमी वळखून घेवया सकड सांगाता आमी म्हणया हांव पाती सर्व पद आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात होमचो अपराध होमचो बोडवो अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच अंकुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो गरजो ते सवा त्यास बाळकाच्या मुखार आमी दवरया सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पदवाच्या भगवंत आंतोनीक खऱ्या भावार तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजेच्या कथांत आसल्यांक तिरासरो करून दिलोय तासो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताजी मजत आमकां मेळूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना
रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वसाव. एलियान हा बाग म्हळें, वस जीव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. हाब जेवंक आनी पिवंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर साश्टांग सरपडलो. आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंबरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याच्या कुशीन पळय. ताणें वयर चडोवन पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या आतां येदें एक खूब दर्यांतलें वयर सरता. एलियान, वच आनी हा बाग सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचे पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळाब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी दारीनी पावस पडलो. हाब आपल्या रथार सोडलो आनी जेजरेला गेलो. पूण सर्वेस्वराचो हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपलें कामार बांदलें आनी जेजरेल पुर्यान हाब मुखल्यान दावत गेलो. देवाचें उतार हें. सियोनान देवा तुझी स्तुती करूंक फावो. सियोनान देवा तुझी स्तुती करूंक फावो. प्रितुमेची तूं भेट करताय, तिचेर पावस वता. शुभमपणान तिका सुफळ करता. देवा तुझ्या वाळा नयांनी उदकाचो अभाव ना. भूंय भिजोवन धानी काडून तांकां तूं फोर्मायता. सियोनान देवा तुझी स्तुती करूंक फावो. वय कोसलेली भूमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयता. तांतल्यो वळयो उदकान मोव करता. धरण सपाट करताय, ती भिजयता. आनी तांतल्या फळाचेर तुजो आशीर्वाद घालता. सियोनान देवा तुझी स्तुती करूंक फावो. तुझ्या उदारपणान वर्सभर आमकां मेळटात फळां. तुझी पावलां पडटात थंय सगळे जाता सुफळ पीक. पणगील सुवातांनी सयत भरपूर मेळटा सोरो. वैगुडे दोंगर आनंदान नाचता. सियोनान देवा तुझी स्तुती करूंक फावो. सियोनान देवा तुझी स्तुती करूंक फावो. Alleluia, 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 Alleluia. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्र्या आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टे प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका, जो कोण जिवेशी मारता आनी जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरेपेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरेपिशा म्हणटा ताका यमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेता आसतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येता तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनास ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता दिन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्याच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतस हांव तुमकां सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें बाळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, राग आमकां हर एकल्यांक राग येता, वैगी न्हय, हर एकल्यांक राग येता. आनी रागार आसतना आमी कितें सक्कड करता, कितें सक्कड उलयता तें आमकां कळीत आसा. राग मनशाचें सगळें जिवीत हालयता. आनी जर तर हो राग आमच्या काळजांत आमी दवरता आमचें सगळें जिवीतच आमी नाश करूंक पावता. आधुनीक संवसारार ह्या रागाक लागून जायतीं कुटुंबां तुटल्यांत, जायते घरांनी तुटल्यांत, जायतो संबंद तुटला. भाऊ भावाचेर, बापोय पुताचेर जिवेशी मारूंक सोदता. आनी जर तर असलो हो राग आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत आमी दामोवन धरता तर खंडीत जावन आमची साल, आमची समकण, सगळें जिवीत देसवाट जाता. मग न्हू, आयच्या सुवार्तेंत जेजून सांगल्ली एक संगत आमी जर तर बरी करून आयकल्यार आनी नियाळ केल्यार आमी सगळ्यांनी आमी भेटोवच्या त्या बलिदान, देवाक भेटोवचें तें बलिदान आमी आमचेतल्याक भेटोवंक फावो न्हय म्हणलें आमकां समजता. जिवितांत, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सक्कड सुखी करता. मनशा सैमाक लागून, ह्या सैमाक लागून आमी जियेत आसतना ह्या सैमाक लागून आमचे थंय जायतो राग, द्वेश, हंकार हें सक्कड आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घडटा. आनी अशें आसतना आमी रागार रावचें, द्वेश करून बसचें हें सक्कड स्वाभावीक जावन आसा. सगळ्यांच्या जिवितांत हें सक्कड घडटा. आनी जर तर असली भावना, असली भोगणां मनशा थंय राग, हंकार ना तर एक संगत स्पश्ट, तो मनीस न्हय. जर तर एका मनशाक आमी मारता तर त्या मनशाक दुखता. जर तर त्या मनशाक दुखना तर त्या मनशा थंय कितेंगी सूख आसा, कितेंगी सारकें ना. समथींग इज रॉंग. एक मारलो मार ताका लागना ना तर तो मनीस न्हय. कित्याक म्हळ्यार मनशा सैमांत आमी जियेत आसतना आमी कितलीं बरीं मनशां जाल्यार आमी एक वा अनेक रितीन आमी सुकोवन पडटा. त्या देखून आमच्या चलत्या जिवितांत आमी एक वा दोन मनशा संगी आमी रागार जाता, द्वेश करून बसता. आनी आज जेजू आमकां कितें सांगता गी म्हळ्यार
हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें एक सादें बलिदान न्हय, तें एक वर्तें बलिदान जावन आसा. आमी करच्या मागण्या वरवीं, आमी करच्या हेर बलिदाना वरवीं एक उंचलें बलिदान जावन आसा. आनी हें बलिदान दुसऱ्या बलिदाना प्रास वर्तें. कित्याक म्हळ्यार आमी भेटोवचीं तीं बलिदानां हेर बलिदानां मनशाचीं बलिदानां जावन आसा. पूण आमी भेटोवचें हें बलिदान एक कुटाम जावन ह्या देव तेंपलांत आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व बलिदाना प्रास वर्तें. कित्याक म्हळ्यार तें बलिदान जेजू क्रिस्तान आमा पासत भेटयलेलें जावन आसा. देवाच्या पुतान मनशाक वळा पासत भेटयलेलें जावन आसा. आनी हें असलें बलिदान आमी भेटयता आसतना जेजू आज म्हणटा, तुका कोणा लागीं राग द्वेश आसा जाल्यार पयलें वचून तुजी काणीक थंयसर सोड आनी ताचे लागीं वचून राजी जा. हाचो अर्थ कितें गी म्हळ्यार म्हाका केवळ राग आसतना न्हय, बगार केन्ना म्हजो पेलो म्हजे वयर रागार जाता. आतां म्हजो पेलो म्हजे वयर रागार जाता म्हणून म्हाका केदाळा कळटा. थोडे फावटी आमी ताचे कडेन उलयतना आमचे लागीं सारको तो उलयना जावंक पुरो, ताची हावभाव बदलाता, ताचें तें बिहेवियर आमी म्हणटा ताका इल्लो मनस्ताप आसता. म्हाका कळीत ना, पूण म्हजे थावन कितें सूख जालें म्हूण ताका कळीत आसा. आनी अशें आसतना जेजू म्हणटा, असल्या असमाधानाच्या अंतस्करणांत जर तर आमी मागणें करता, आराधन करता, बलिदान भेटयता, तर देवाक तें कशें मानवता. देखून कोणाची सूख जावंक पुरो, म्हजी वा म्हज्या पेल्याची, पयलें जावन हांवें वचून त्या पेल्या थंय हांवें बोगसाणें मागोवंक जाय. म्हज्या भावा लागीं हांवें राजी संदन जावंक जाय म्हणलें आज जेजू आमकां सांगता. मोगाचेनो एक घडीभर आमचेर आमी नियाळ करया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आमचेतल्याक आमी कोणी योग्य न्हय, पूण देवान आमकां ताची कृपा ताची दया आमकां दिल्यार मात्र हे मिसाचें बलिदान आमकां भेटोवंक साध्य. ताकाच मिसाच्या बलिदानाच्या पयल्यार आमी कितें करता, हांव पातकी म्हणलें मागणें म्हणटा. आमची पातकां आमी उसारता, आमी केल्ल्या पातकां थंय दूख धरता आनी देवा लागीं बोगसाणें मागता. म्हज्या पेल्या थंय हांवें केल्ल्या पातकां थंय, तशेंच ज्या पेल्याक हांव रागार जालां ताचें थंय ना समाधान म्हजें थंय आसा, ह्या सर्व पातकां थंय बोगसाणें मागता आनी उपरांत मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आनी हे मागणें हांव पातकी म्हणटा आसतना सकड हांगा मोग जालें म्हूण न्हय, सकड संपदलें म्हूण न्हय, बगार मिसा उपरांत हांवें प्रयत्न करूंक आसा. म्हज्या पेल्याक म्हज्या भावाक हांवें बोगसाणें दिवंक आसा. आनी अशें केल्ल्यान मात्र मोगाचेनो हांवें करचें तें हर एक मागणें, हांवें करचें तें हर एक आराधन, हांवें भेटोवचें तें हर एक दिसपडटें मिसाचें बलिदान, ताका एक खरो अर्थ आसता. तर मोगाचेनो हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना देवाची खरी योग्य भुरगीं जावन जियोंक पयलें जावन आमची चिंतनां, आमची उतरां आनी उपरांत आमच्यो कोरण्यो सर बरें जावच्या खातीर कशें जेजून आपल्या सालत्या जिवितांत ताच्या दुस्मानांक ताणें बोगशिलें की कुर्सार मरता आसतना त्या सोराक त्या शिपायांक ताणें बोगसाणें दिलें की तेच परी आमच्या सालत्या जिवितांत आमच्या भावांक आमच्या पेल्याक बोगसाणें दिवंक आनी बोगसाण्याची हातेरां जावंक आनी जेजून दाखयल्ल्या पावलां आनी चलोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या नोवेना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागून घेवया. आमेन. Untuk kuasa waidakasu Putritu misu kisumyamsu Gutu mukasu ikotasu Lagai sumyamka ashirwatusu Survo samchi tujhe dile Kilai pavanam chejine Nipojine tujhe vine Manuntungi kikultene Mundo gawasu vaidakasu
Pulpitumesu kisumyamsu Gutumukasu ikutasu Labai sumyamka nashivatusu Unduguwasu vaindakasu Pulpitumesu kisumyamsu Gutumukasu ikutasu Labai sumyamka आशीर्वादुसु म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावन म्हूण मागात तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनातून आनी आमच्या केसांचो श्रेष्ठ पळोवन सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्याकाल तुज्या मोगान जियोवन ससण्याची सोडवण जोडोवंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भगवंत आंतोनीक तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 gălbaran su सर्वेस portu. Sărganii संसार बोलला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी एका ताकाचोय उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचें पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्तासो गोट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नम्यालो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत संवतेल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची खाकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगेत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे मये संगती, सांजुजे तिचो पती, भगिवंत सांत आंतोण, भगिवन दोनदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन दीर्घ घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्याक म्हाका फोना म्हाका
मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गेच्या बापा भगवंत आंतोनीन तुजी आनी तुज्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ल्या खातीर सस्नीक संतोषाचो मुकोट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी सोलोंक तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता ससनाचे सुख भोगोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी म्हजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सवतारांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून कण दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. आतां ताच्या पवित्र बाळपणाच्या गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळूक म्हणटा सर तूं म्हाका मान करताय हांव सर तुका आशिर्वाद दिता. एक घडी भर आमचे सर ते सवा आमचे सर गरजो बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया.
सकट सांगता आमी म्हणया, हे भगवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेनीन उलो मारलेल्या सकटां दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बरले सुंदरे संगता स्त्रेम तर तूं सुदेव आनी सुदेवीं फॉल ज्यूसीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजपाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेसार खालसाचेर एका कुलची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरोलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. हाड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोख आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां, जायतो उपकार आमकां फावो केला. ह्या सर्व उपकारांक उपकारी ताका उपकारी मनान सांगता आमी म्हणया, हे भोव उदार बळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरता. तुजे आमकां दया केल्या तुगेल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णिताल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाजी मरिफा तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सौ क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दिवन दीत. महिमा जावं आमकां जेजूक. आमेन. आशिर्वादा खातीर आमची तकल्यो आमी बगोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त, तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवेंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. Bergembiralah maka baca Yesu, muji Tuhan selepas itu baca Yesu. Bergembiralah maka baca Yesu, muji Tuhan selepas itu baca Yesu. Wandam Yesu, baca Yesu. Berkani buklap tuka sedang Yesu. Bundang Yesu, berkat Yesu. Berkani buklap tuka sedang Yesu. Berkati satu wis maka selalu. Berkedi maka tu wis beresti lele. Berkati satu wis maka selalu. Berkedi maka tu wis beresti lele. Musuh-musuh tu baluk Yesu. Musuh-musuh tu baluk Yesu. Berkedi rakli maka berkat Yesu. Muji Tuhan sepusli tuwe berkat Yesu. Berkedi rakli maka berkat Yesu. Muji Tuhan sepusli tuwe berkat Yesu. Mukhar putra sore, angkar mulia shirwati angkar.
जेजूस पर्यंत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने.